नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो. Headlines brought to you by Chandan Group's Goa. पर्रा नायजेरियनाचे खुनाचे प्रकरणात हिंसक मोडण. नायजेरियन आणि थळाव्यांनी परवरे हायवे 6 वरां आडयलो. थळाव्यांकडेनय पेटले. नायजेरियनांक धांवडावपाची मागणी. विजा नाशिल्ले ड्रग्साचे धंद्यांनी अडकल्ले नायजेरियनांक 7 दिसां भितर गोंयच्यान हद्दपार करतले. मुख्यमंत्र्याचो आदेश. नायजेरियनांक मारले म्हूण गोंयकारांचेरूय पुलीस केस. नायजेरियनांनी केले गोंयकार आनी पुलिसां आड केस्तांवांचे धाडस. पुलिसांक बडयले. नायजेरियनांक बडोवपी गोंयकारांचेरूच पुलीस केस. गोंयकारांक मारली तिडक. परवरेच्या जमीन प्रकरणात पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार आड FIR. बेकायदेशीरपणान आनी फटिंगपणा करून परोळेकारान घेतल्या जमीन. आयरिसाचो आरोप. आणि रायबंद्रा पाट्यार चोरी. 3 दुकानां फोडली. नळे काढून चोर घुसले दुकानात. 20,000 रुपया फारायले. खबरो विस्तारान. पर्रा लोबोवाड्यार नायजेरियनाचे खुनाचे प्रकरण हिंसक जाले. खून थळाव्यानच केला म्हूण नायजेरियन चाळवले. तांणी परवरे येवन पुलिसांकडे केस दावा केली. हॉर्स वॅन फोडून कूड रस्त्यार ओडून हायवे आडायलो. नायजेरियन म्हणटात पुलीस कारवाय करिनात जाल्यार ते करतले. नायजेरियनांचेर कारवाय करची म्हूण थळावे चाळवले. तांचेय नायजेरियनाकडेन पेटले. प्रकरण तापिल्ल्यान परवरे मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स घाल्लो. 6 वरां हायवे बंद आशिल्लो. अरे गाड़ियां जाने दो यार, यहाँ से हटो पर्रा लोबोवाड्यार नायजेरियनाचे खुनावयल्यान वातावरण बरेच तापले. बुधवारा राती कोणे तरी एकल्या नायजेरियनाक स्कूटरीन वतना वाटेर मारलो आणि ताका रस्त्यारच वडयलो. ताजी स्कूटरय थंयच पडिल्ली. नायजेरियन म्हणटा शापोरा वाठारांतले थळाव्यातलेच तरणाट्यांनी हो खून केला. पुलिसांनी तांचेर कारवाय केली ना जाल्यार ते तांचे तरेन कितें ते करतले. You people must do the right justice, and if you don't do the right justice against these people that committed this murder, we have to take our own
actions. Who you suspect? We suspect these are Vagator boys, Shapora boys. हर्ष वॅनी फाटल्यान हे नायजेरियन परवरी पावले. ओ कोकेरे कडेन ताणी हायवे आडायलो. हर्ष वॅनीक जबरदस्ती नाडून मेल्ले नायजेरियनाची कूड ताणी काडून रस्त्यार उडयली. ड्युटेर आशिल्ल्या पुलिसांकय बडयले. 2 एकशी नायजेरियनांनी मेळून दुकानां फोडली. हर्ष वॅन फोडली. थळाव्यांचेर हल्लो केलो. हायवे आडोवन धरलो. नायजेरियनांनी पुलिसां मुखार कायदो हातान घेतलो. पुलीस पळयत रावले. उपरांत तिडकल्ल्या थळाव्यांचो राग पळोवन पुलिसांनी धुमशण घालपी नायजेरियनांक घडणूक थळावयल्यान वचपाक दिले. चडशे नायजेरियनांक म्हापशे पुलीस स्टेशनार व्हरून पावयले. थंयच्यान एका नायजेरियनान पळपाचो यत्न केलो, पूण कंपाऊंडा वयल्यान उडी मारतना ताका धरलो. ताका बरोच बडयलो. इतले मजगती परवरी परिस्थिती सामकी बदललेली. तणाव मात कायम आसलो. पुलीस कांयच करिनात म्हूण निमणे थळावे चाळवले. परवरीचो आमदार रोहन खंवटेच्या फुडारपणा खाला परवरी सर्कला कडेन लोकांनी येरादारी आडोवन धरली. नायजेरियनांचेर बेगोबेग कारवाय करून तांकां गोंयांतल्यान धांवणपाची मागणी आमदार रोहन खंवटेन केली. उत्तर गोंयची पुलीस अधीक्षक प्रियंका कश्यप लोकांकडेन उर्मट वागली म्हूण लोक तिची बदली मागतात. DIG व्यास सांजमेरेन परवरी परिस्थिती सांबाळपाचो यत्न करतालो. सांजे उसरा हायवे उक्तो केलो. Hours of confrontation between local people and local police ended just now about at 5 o'clock in the evening. The deadlock between local people and the police ended now over the assurance by the police that whoever will be the culprit will be punished under the law. With video journalist Chetan Gabas, Dinesh Karpe and Tulsi Das Chari, I am Mukesh Kumar for Prudent. गोंयच्या नायजेरियनांक राऊंड अप करून तांचे विजा तपासतले. तशेंच ड्रग्स वा हेर गजालींनी घुसपल्ले असल्यार तांकां 7 दिसां भितर डिपोर्ट करपाचे आदेश मुख्यमंत्र्यान पुलिसांक दिल्यात. खुनाचो यत्न आनी भौशीक मालमत्तेचें लुकसाण केलें म्हूण नायजेरियना आड केस बूक केल्या. तेच बरोबर नायजेरियनांक बडयले म्हूण थळाव्यांचेरय पुलीस केस केल्या अशें मुख्यमंत्री सांगतात. Police had taken action and I can tell you that so far we have rounded up 53 Nigerians of which 2 are in hospital. I issued clear instruction to the police that henceforth if anyone tries to block highway after issuing initial notice, use force to remove the blockade. First, there is a case of murder. मनशाचें नाव ओबिना पाउल ओबिरेस. Cause possibly due to inter-gang rivalry within the group. The other case which is booked for rioting, attempt to murder is also there. Section 3 of Public Property Act, Section 8B of National Highways Act, as per the direction of Supreme Court. 53 people have been detained. We are identifying who are involved in this heist on the National Highway from the Nigerian side in the morning. There is a very clear direction to the police. They are immediately cracking down on all illegal foreigners who are staying. And I have told them that within 7 days, round up everyone who does not have proper visa or documentation and deport them. If any joint, dance floor, clubs, if they give support to illegal foreign persons who does not have visa, because there are some joints which we are noted, action will be taken against those pups also. They should stop patronizing these illegal people, specifically Nigerians, though there may be some other foreigners also, but mostly Nigerians. Directions are very clear. Crack down on the illegal people who are either staying illegally or are involved in drug trade. Those who have been found with failure on duty, we will take action on them also. In fact,
It was people's this overreaction which actually resulted in delay in action against them. हे आता दोग जाण इंजुर्ड जाले मरत धरतो. I will have to book murder charges against the. नायजेरियन गोंयकार आनी पुलिसांकडे केस्तांवां करपाक पावले. पुलिसांक बडयले. ताचेर नायजेरियनांक मारले म्हूण पुलिसांनी गोंयकारांचेरच केस केली. सामान्य गोंयकार हाचेर चाळवला. गोंयचे समाज वावरपी आनी राजकीय मळावेल्यान आयिल्ल्यो प्रतिक्रिया पळयात. हे हांवें 2006, 2007, 2008 हें सांगीत आहा, पण सरकार हेची दखल घेना. तेंच्यांनी तांकां हांगा गोंयान येवपाचें दिवपाचें ना जाल्यार ते गोवा आख्खो गोवा आमचो काबार करून उडोवपाचें कार्य हे फॉरेनर करतले. They are not registered in Goa in any of the FRO office. ते स्टुडंट ओ ना कोणूच पळयना. ते आमच्या गोंयाच्या सरकारा कडेन एकूय मेकॅनिझम ना हेंकां पळोवपाक. आमचे पुलीस डिपार्टमेंट जे आहा ते तेंकां भियेता. I am ashamed to say this. Our Goa police doesn't have a separate cell to look into this matter. It's a high time now की सरकार जे आसा हे strong action and program घेवन लोकां मुखार येता. In fact, it is a challenge to Mr. Parrikar and he should take it. आणि ते म्हटल्यार दस्तर खुद्द मुख्यमंत्र्याक सायटीर वचचें पडटा. तांचे DG, IG वगैरे जे कोण आसात पळय न्ही हे लोक खंय गेले. जे गोंयकार थंय आशिल्ले पळय तांचेर केसीस रजिस्टर करतले म्हणून की म्हजे फूल ऑफिस अशे 100 ऑफिसीस आसतले जे 1000 advocates आसतले जे तयार करता हू वील डिफेंड दीस गोवन्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज आवर आयडेंटिटी इज चॅलेंज टुडे. खरें म्हणल्यार हे नायजेरियन जे आसा हांगसर वेगवेगळे तरुणी शिकपाक म्हणून आयिल्ले आसा ती एडमिशन तेंची चॅक करून तांकां इमिडियटली तांकां तेंच्या देशांत परते धाडपाची गरज आसा. नायजेरियनूच एकाल्याक म्हाका भितर कितें आसूं शकता तांकां ती तेजी इन्क्वायरी करून तांकां उरलेले आहा तांकां सगळ्यांक धाडपा जाय आनी कल्प्रीट आसा कोण क्रिमिनल आसा तांकां जेलीन उडोवपा जाय. हातूंत थोडोसो पुलिसाचो थोडोसो जरी दोश आसलो कारण ताबडतोब अरेस्ट करुना म्हणून तरी सुद्दां स्थानीक लोकांनी पुलिसांक जी मदत केली ताचें हांव स्थानीक लोकांचें अभिनंदन करता. हे जो लोक हांगा नायजेरियांतल्यान हांगा येतात शिक्षण घेवपाच्या निमित्यान पूण शिक्षणाची प्रूफ सुद्दां तांचे कडेन नासता. हे खंय शिकता म्हणल्यार तें खबर नासता. बेजिकली हे ड्रग्जांक इनवॉल्व आसात. हांव केंद्र सरकारा कडेन हो इशू घेतलो. एक म्हणजे अर्थमंत्र्या कडेन घेतलो कारण फॅमाच्या नियमांत बदल करपा जाय. दुसरें गृहमंत्र्या कडेन हांव म्हजें निवेदन करतलो आनी तशेंच विदेश मंत्र्या कडेन सुद्दां हांव हो इशू व्हरपाचो आसा कारण नायजेरियन सरकारा कडेन हो प्रश्न हाडपाक जाय. The police need to act. Police need to take strong action, and if what has happened is sometimes because the police are involved in the drug nexus, the action is not forthcoming, and therefore this leads to the escalation of the law and order problem. आज जे हांवें इशू काडला तो एकूच पर्वरीचो न्ही, फाल्यां फोंड्या जातले, फातोड्ड्या जातले, सालिगांव ते येयल्ले थंय पार्ट वॉज अफेक्टेड. बट दीस इज अ थिंग नॉट फॉर 125,000 पर्वरकार. इट इज अ इश्यू ऑफ 15 लाख आमचे गोंयकार. सरकारचो इश्यू गोंयकाराक एकूय गोंयकाराचेर जर अरेस्ट केलो फाल्यां ताजे एक जर वर्कराक अरेस्ट केलो आमी देर आर इनफ यूथ इन गोवा हू वील टेक लॉ इन टू देयर हँड्स. इट इज हाय टायम खापायतले नायजेरियनाक क्लियर कट एज एन MLA आय एम सेइंग दीस. फाल्यां गोंयकार अशे सगळे हिजडे ना. हिजड्यांचो सरकार असलो जाल्यार आमदार हिजडे ना. फाल्यां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जातलें. एक गोंयकाराक जर अरेस्ट केलो फाल्यां ती हायवे बंद करून हो जो अरेस्ट करता ताका आमी रस्तो दाखोवपाक तयार आहा. आनी रोहन खंवट्याक ताणी एकूय वर्कराक जर हात लायलो ताणें पयलींच सांगिल्लें आहा ताणी पुलिसांक प्रोटेक्ट केला म्हणून. पुलिसांक प्रोटेक्ट करता ताणी केस घालता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.